शिकूया ह्या कवितेन आमी सैमाच्या सांगातान वावुरलीं. सैमातल्या जायत्या गजाली कडल्यान जायत्यो गजाली शिकली. सांगातान उलोवया हो वर्गवावर लेगीत आमी केलो. जायत्यो गजाली उलयली, नवी उतरां शिकलीं. तर मुखार कवितेचेर उलोवया आनी कोणा कडल्यान कितें शिकुया हो उपक्रम करुया. हातून सैमातलीं चित्रां दाखयल्यान जी आमी कवितेन पळयल्लीं आनी ह्या गजाली कडल्यान आमी कितें शिकलीं हाच्यो आमी जोडयो लावन दाखोवंक जाय. पयले सुवातेर आसा सूर्य, मुखार आसा फुलां, मागीर दिवो, भोवरो, मुखार आसा व्हांवतें उदक आनी निमाणे कडेन आसा बागवल्ल्यो फांदयो. आनी दुसरे वटेन तांचे कडल्यान आमी कितें शिकतात तें बरयल्लें आसा. चलात तर आमी जोडयो लावया न्हय. सूर्य सूर्य आमकां जागप आनी जागोवप शिकयता. सुर्याच्या किरणांतल्यान शिकुया जगपाक आनी जागोवपाक. जागप आनी जागोवप आमी शिकतात. मुखार पळोवया फुलां. फुलां आमकां कितें शिकयतात? हांसपाक. बरोबर. फुलां कडल्यान शिकुया हांसपाक. मुखार आसा दिवो. दिव्या कडल्यान आमी कितें शिकतात? काळोख पयस करप. दिव्या कडल्यान शिकुया जिखपाक हारोवन काळखाक. ताचे मुखार येता भोवरो. भोवऱ्या कडल्यान आमी गावपाक शिकतात, गीत गावप. बरोबर. आनी व्हांवत्या उदका कडल्यान कितें शिकतात? जिवितांत सदांच मुखार सरप. व्हांवत्या उदका कडल्यान शिकुया जिवितांत फुडें सरपाक. फुडें सरप म्हणजे मुखार सरपाक. आनी निमाणे कडेन आसा बागवल्ल्यो फांदयो. ताचे कडल्यान आमी कितें शिकतात? नमळायेन बागवप. बागवल्ल्या फांद्या कडल्यान शिकुया नमळायेन रावपाक. कळ्ळें न्ही भुरग्यांनो तुमकां? आतां तुमी तुमच्या पुस्तकांत ह्या चित्रांच्यो आनी आमी कितें शिकलीं ताच्यो जोडयो लायात. विचार करून करात हांवें सगळें. आनी मागीर तुमकां ह्या कवितेंतल्या खंयच्या गजाली कडल्यान तुमकां चड शिकपाक मेळ्ळें ताचें चित्र काडून नांव बरयात. ताचे खातीर सकयल थोडी सुवात दिल्ली आसा आनी नांव बरोवपाकूय वळ मारून दवरल्या. देव बरें करूं.